फाटली 30 वर्सां भाड्डवाडा कोरगांवां प्रवीण दशरथ भाईडकर पारंपारीक दूध उत्पादन व्यवसाय फुडें व्हरतना दिसता। दर दिसा गोरवांक खावड घालून तांची पुरायपणान देखरेख तो करता। आयच्या काळात जंय नव पिळगी सरकारी नोकरे फाटल्यान लागता थंय हो युवक पारंपारीक व्यवसाय जपताना दिसता। ह्या कोरगांवान असे धंदेकार खूप झाले आणि आमचो धंदो हो पारंपरिक हो धंदो तसोच हा। सकाळी 50 सांजचा 50 लिटर दूध मी काडतो। ओके। आणि ह्या करून धंदा आम्ही करून आहोत। कसं मागीर कितें करतात तुमी? सकाळी उठल्यावर पांचांक सकाळी उठलो 5 लोकां पयलीं गोठ्यान धुरी घालतो। मागीर तेका धुऱ्या उपरांत लिटर जाल्यार बोटून साफ कर, मागीर दूध काड, म्हणजे दुधाक घाण पताय। हो व्यवसाय चलोवपाक स्वता श्रम करपाची मानसीक तयारी आसपाक जाय। दुसऱ्यांचेर अवलंबून रावल्यार हो धंदो चलचो ना। स्वता वावुरल्या शिवाय खंयच्याच कामात येस मेळना म्हूण प्रवीण भाईडकरान युवकांक सुचयत सांगले। खंयच्याय कामात आवड म्हत्वाची म्हूण प्रवीण सांगता। स्वता जर करीत न्हू आपले मेहनतीन आणि आपले हेचेर जाल्यार हो धंदो करूं येता, अवेलेबल आहा। तूं जर मनाय घालून करशीत जावं अशें जर हेचेर गव्हर्मेंटान स्किमी गावतत जावं आनी काय गावतत जाल्यार तूं करूं शकना तूं आनी करपाचोय न्हू तेणी धंदो। जर स्वता जर आपले मेहनतीचेर जर करता जाल्यार करूं येता। सगळो जॉब आहा, लायसन आहा, हेवी लायसन सगळें आहा म्हाज्या शिक्षणाक ताका। पूण म्हाका आवड म्हूण ह्या धंद्यान म्हाजी फूल फॅमिली सगळी गव्हर्मेंट सर्वंट, म्हाका आवय आपोवली सगळे ह्या पूण तेंची आवड आसा ह्या जर मी सोडून गेले फाटल्या आमची पारंपारीक ह्या सांबाळटलो कोण। आडखळी आडमेळी ह्यो येताच, पारंपारीक व्यवसायाक लेगीत त्यो चुकनात। सरकार आपलो आदार फावो त्या वेळार शेतकाऱ्यांक दीत जाल्यार शेतकाऱ्यांक तांचो फायदो जातलो म्हूण प्रवीण सांगता। सरकार जो आतां तो बोलता आनी सांगता की आपूण मानधन दिता सगळ्याक, पूण तो टायम टू टायम दिवपाचो, टायम टू टायम करपाचो। तो आयज दितले फाल्यां मागीर पावता तसो आमकां आतां नाका। जो पावता तो दिता तो टायम टू टायम दिवपाचा तेणी। म्हणजे कसो आयज जर तेणी सांगला तुमकां फाल्यां मेळटलो फाल्यांच मेळपाचा। आमकां इन्सेंटीव हें आतां गावना सरकारान ना ना, पूण आयचो फाल्यां असो ना। आमकां सरकारा कडसून जो काय गावता भोगता तुमचा तुमी घ्या, आमकां आमच्या फाल्यांचो आयज दिया, आयचो तुमी फाल्यां गावता जाल्यार मागीर कमी करून घ्या। आमचे यूथ खंय तरी असल्या धंद्या कडेन वचना, वळना किंवा करिना। पूण आमी जर बायडवाडा कोरगांव हांगा जर पळयलें जाल्यार तांणी आपले इतिहास सांगले आनी बऱ्या पैकी तो ह्या बिझनेस करता। आनी खंय तरी सरकारान सुद्दां जे तांकां फॅसिलिटी आसात, हेर जे व्यवस्था आसा ते वेळेर दिवचे अशें तांच्यांनी मागणी केल्लेली आसा। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी।